सो ती कबड घेऊन घरा येता. त्या दिसासून घरान एक एक प्रॉब्लमात चालू जाता. रॉट वायलर जेन्ना ती कबड येयलेली तेन्नासून व्हडल्यान भोकूंक लागलो. तिका ते कबडींतल्यान भितन आवाज येवंक लागलो. हे कबडीन भितन कोण बसोन रडलेल्या भशेन. सिल्वेस्टर अंकलाक टायम वेस्ट करिनासतना ती रिक्षा हाडली, कबड उखलून घातली. तो ड्रायव्हर गाडी रिक्षा स्टार्ट मारता आनी घरा वयपाक प्रोसीड करता जाल्यार फुडें विदीन 200 मिटराचेर तेजेर ट्रक हाडून मारता आनी इज डेड ऑन द स्पॉट. बॅक टू बॅक आमी तुमच्या खातीर इतल्यो इंटरेस्टिंग हॉरर रियल लायफ इन्सिडेंट व्हिडिओज हाडल्यो नो. हय. आनी आयज तुमकां हाडची नाशें जावचें ना न्हू. आयची जी व्हिडिओ आसा, आयची जी स्टोरी आसा, हे आयकच्या पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता, आयज काल लोकांक कोणाच्या घरान, पोर्चुगेज घरान एंटीक सामान समज विकपाक आसा जाल्यार तें घेवचें. कोणाक कोण एंटीक सामान खंयच्या पोर्चुगेज घरांतले अशें फुकट काडून दिता तें हाडपाक खूब इंट्रस्ट आसता. आबा पोर्चुगेज सामान तें हांगा विंटेज तें पयल्या जमान्याची आलमार ती, पयल्या जमान्याचे टेबल तें, खुर्ची ती हाडया आमी, ती दिता न्हू आमकां, हाडया फुकट मेळटा हाडया. सारकें न्हू. बट आयची जी स्टोरी कितें आसा ती तुमकां सांगीत न्हू, हे जे चिंतप आहा पळय तें तकलेंतल्यान भायर सरतलें आनी तुमकां खंयच्या पोर्चुगेज घरांतले ओल्ड सामान नाका म्हणटलेत तुमी. हय, एंटीक पीस नाका म्हणटा. कितें जालें तें सांगता तुमकां. सो गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुमी? देवाचे कृपेन तुमी सगळीं बरी आहा म्हणून मागता. आनी चॅनलाचेर जर तुमी नवे आहा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा आनी हांव व्हिडिओचेर फुडें वयता. आयच्या स्टोरीन एक ब्युटिफूल घर आसा गोंयानूच, पोर्चुगेज हाऊस. आनी त्या पोर्चुगेज हाऊसाचो ओनर दुबय आसता. बट तेजी माय एकलीच गोंयान त्या घरान रावता. ओके, घरान एकलीच रावता. व्हेरी ओल्ड, अराउंड 80-85 इयर्स ओल्ड. सारकें न्हू? सारकें. 80-85 इयर्स ओल्ड. आनी सायडीचे, तेंच्या घरा सायडीचे एक पोर्चुगेज हाऊस नेबर, तेंच्यांनी आपणाचें घर काडलें आनी बिल्डराक दिलें. बिल्डरान तें घर डेमोलिश केलें बिल्डींग बांदपाक. ओके, बट थंयसर एक कबड आसली, ब्युटिफूल सारकी कबड, ओल्ड कबड सारकी, अराउंड 40-50 इयर्स ओल्ड. आनी ते नेबरान काडलें आनी ती ते मायक दिली. ती जी ओल्ड लेडी आसा पळय आंटी, तिका दिली काडून, घे म्हणून, तुका दवर, आमी कांय यूज करची ना, आमी घर बी इकलें, आमकां कांय नाका आतां. आनी ती माये मोगान घेवन ती कबड घरान येवन येता न्हू. हय. बट ह्या कबडी उपरांत तुमकां सांगूं शकना कितल्यो फॅमिली पिड्यार जाता पळय त्यो. दोन डिफरंट फॅमिलीज पिड्यार जाता हे टेबला खातीर. टेबल न्हू, सॉरी, कबड. ह्या कबडा खातीर 2-3 फॅमिली, एंटायर फॅमिली डिस्ट्रॉय जाता. कशें की तुमकां सांगता. सो तुमकां हांवें सांगलां एज इट इज, जे ओल्ड पोर्चुगेज घर आसा तेजो ओनर चेडो तेंचो आनी तेजी बायल भायर आसता, भुरगीं ना. आनी तेजी मामी त्या पोर्चुगेज घरान रावता. व्हेरी ओल्ड, 85 इयर्स ओल्ड लेडी. ओके, म्हणजे सामकी वीक सारकी, सदींच बरी आसता, मदींच सारकी जाता, बरी आसना. ओके, सीक आसता. सो ती कबड घेवन घरा येता आनी कबडीन थोडे आपणाच्या चेड्याचे कपडे हाडून भितन दवरता. ओके, सो डे 2 एज युजल लायफ. सकाळी उठली, मेडिसीन घेतली, ब्रेकफास्ट केलो, मेडिसिन्स घेतली. ओके, आनी त्या दिसासून घरान एक एक प्रॉब्लमां चालू जाता. खंयची वायर शॉर्ट जाली, खंयचो बल्ब फुटोंक लागलो. आतां टीव्ही पळयता डिस्प्ले गेलो टीव्हीचो, टीव्ही ब्लास्ट जाली. अकॉर्डिंग टू मी, तेंगेर घरान सगळ्याक कॅमेरा आसा, चेड्यान तेचे कॅमेरा लायला. सो जालें कितें, एक दीस खंय ती टीव्ही पळयताली जाणटी, आनी सायडीक टेबल आसा, म्हणजे ते कबड आसा सायडीकूच. ते कबड, ती टीव्ही पळयता आसतना टीव्हीत ब्लास्ट जाली, म्हणजे ब्लास्ट जाली, बूम, म्हणजे अशी फार जाता पळय तशी. आनी तेणी चेड्याक फोन मारलो, बाबा आपणाची टीव्ही पिड्यार जाली. आनी चेड्यान सोमतीत
ऑनलायन टी व्ही ऑर्डर करून दिली मायक. व्हेरी रिसंट ही व्हिडिओ, थोड्या दीस पयलींचीच, अरावंड 1 year ago ही इन्सिडंट जाला पळय तो. तशेंच ट्यूबलायट फुटोंक लागली, बल्ब पिड्यार जावंक लागले. मागीर किचनाची सिलिंडर गॅस चालू दवरून ती विसरून भायर येवंक लागली. गॅस चालूच थंय पेट्टा, जेवण रांदता तें जेवण चालूच उरता. आनी ते कबड हाडलेल्याक तेच्या घरान इतले एक्टिविटीज जावंक लागल्यो. फॉर एक्झाम्पल, दार लॉक केले, मेन डोर लॉक केले आनी भितर येयली, न्हिदोंक गेली. सकाळीं उठोन पळयता जाल्यार ते मेन डोर ओपन आसता. ती म्हणटा आपूण ती रातचे न्हिदोंक वयता आसतना बंद केल्ले, लॉक केल्ले भितरल्यान, जाल्यार ओपन कशें जालें. तशेंच कितें कितें जावंक लागलें. तेंगेर एक डॉगी आसा, रॉटवायलर. ओके, तो रॉटवायलर जेन्ना ती कबड येयलेली तेन्नासून व्हडल्यान भोंकूंक लागलो. ओके, रात जाता, 7:30 जाली म्हटल्यार तेचें भोंकप चालू आनी ते एंटायर फूल रात पर्यंत, सकाळी पर्यंत भोंकतालो. भितन पळयतालो, ते कबडीक पळयता आनी भोंकतालो. आनी ही जी माय आसा, ओल्ड लेडी, हिका खबर आहा, हिका एक फील कशी जाली, तो कित्याक ते कबडीक पळयता आनी भोंकता. कबड नेवी हाडल्या म्हणून, अनोळखी दिसता म्हणून काय. ते आपणाच्या चेड्याक फोन मारता आनी सांगता, आरे आमचो मोजो, तेच्या डॉगीचें नांव मोजो, आमचो मोजो ते कबडी हाडल्यात, ते कबडीक पळयता आनी भोंकता व्हडल्यान. चेड्यान म्हटलें तेंकां थोड्या एकदां आवडना घरान कसल्यो वस्तू येयल्यो बीन जाल्यार, म्हणून तो भोंकता आसतलो. तेणी इग्नोर केलें. दुसरे दिसा सकाळी फुडें उठली, म्हणजे रातचे पयलीं लॉक करून ती भितर वचून न्हिदली. एवरी डे माय, म्हणजे ती ओल्ड लेडी, 9 o'clock म्हणजे पॅकअप. ती सुशेगाद जेवण खावन न्हिदता, मेडिसीन घेता, लॉक करता, आपणाची की घालता, बांदेन ओन्ली लेडी घरान रावता. सकाळी उठोन पयलें दार उक्तें आनी भायर वचून पळयता जाल्यार मोजो तोंडांतल्यान फेस काडला आनी थंयच मेला. खंय मेला? कबडी कडेन. ती जी कबड आसा त्या कबडी कडेच मेला. कितलें वायट दिसता न्हू केन्ना कोणाच्या घरांतलो पोसलेलो एक फॅमिली मेंबर कसो आसता, डॉग्स, आनी तो मरप म्हणजे कितलें वायट दिसप. आनी ती खूब रडटा की आपणाच्या घरांतलो एक मेंबर मेलो. चेडो आनी आपणाची चेड्याची बायल भायर आसता, 4 वर्सांनी 2 वर्सांनी एकदां येता, आनी आपणाचो हो एक पूत कसो आपणाक सोदीत राखतालो न्हू. चेड्याक फोन मारून खूब रडटा. आनी एक दीस तिच्या वांगडा असो इन्सिडेंट जाता. ते जे म्हाज्या फ्रेंडान भायरसून म्हाका फोन मारलेलो दुबयसून, तो सांगता आसतना पासून रडलेलो, खूब रडलो बाबडो. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, तूं म्हाजी व्हिडिओ पळयता हांव जाणा. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सॉरी म्हणूंक सोदता. तुजी आयज माय तुज्या दारार ना, घरान ना. आतां तुमी म्हणटली तेजें मायक कितें जालें सांगता तुमकां. एक दीस ती सारकी 8 सुमार जेवून बीन मेडिसीन घेवन एक 10 मिनटां टी व्ही पळोवपाक बसली. साप 9 o'clock ती न्हिदोंक वयता, अकॉर्डिंग टू डॉक्टराचें मेडिसीन घेता आनी. सारकें न्हू? सारकें. जालें कितें, त्या दिसा तेणी मेडिसीन घेतली, जेली मेडिसीन घेतली आनी मातशी टी व्ही पळोवपाक बसली. टी व्ही पळोवपाक बसताना तिका ते कबडींतल्यान भितन आवाज येवंक लागलो. कबडीन भितन कोण बसोन रडलेल्या भशेन, आनी दाराचो आवाज येता. दार न्हू तेंचें, कबडीचें दार, ते कारा करू म्हणजे ओपन करतना कारा करूंक जाता पळय तें, पूण ती ओपन ना, बंदूच आसा, पण आवाज येता भितरल्यान, वियर्ड आवाज येता. आनी तिणी ज्या जाग्यार ती बसलेली त्या जाग्या वयली बसली, म्हणजे उठली आनी त्या कबडी कडेन गेली भिवन कांयच वेळ करता. आनी एका वाटेन तिका खंय तरी भंय, आपूण एकटीच आहा न्हू, एका वाटेन आपणाक भंय. ती गेली भिवन कबडी कडेन गेली. कबडी कडेन चलोन वयता आसतना तिका कितें जालें आय डोंट नो, ती निसाल्ली, तकली तिजी कबडीक लागली. ओके, कबडीक लागली आनी तिका भितन इंटरनल हें जालें आनी ती दुखता म्हणून आवय करून येवन चॅराचेर बसली, म्हणजे हेजेर बसली, चॅराचेर एक.
आनी चॅराचेर बसली आनी थंय तिका घुंवळ येयली. इंटरनल तिका भितरल्या भितन ब्लिडींग जाली आनी शी डायड ऑन द स्पॉट. भितरल्या भितन ती हे ब्लिडींग जावन ती थंयच मेली. बेशूद जाली त्या कदेलीचेर आनी थंयच मेली. ओके, थंयच मेली. थंय म्हणजे ऑन द स्पॉट मेली. ओके, आनी मेन म्हणटा पळय कितें तें तुमकां खरें सांगता, थंयसरूच ज्या जाग्यार ती पडलेली म्हणजे हे कबड हांगासर तेंचो वायफायचो हें आसा, बोर्ड आसा, म्हणजे वायफायचें हें सगळें कनेक्शन दिलां तेंकां कॅमेराक. आनी त्या वायफायची अशी वायर सगळ्यो हेका कितें म्हणटा तें आमचें इनवर्टर. तिजी कितें जाता, तिजी तकली ते हेका आदाळटा आनी ती जमनीर पडटा. इनवर्टर आहा पळय थंय आनी ते वायरी ज्यो आसा पळय त्या वायरींग कडेन पडटा. शॉक येयना, पूण त्यो वायरी खंय लायल्ल्यो आहा पळय ते डिस्कनेक्ट जाता. म्हणजे डिस्कनेक्ट जाता वायरी, वायफायचे बीन जे लायटी आहा पळय ते डिस्कनेक्ट जाता. आनी तिका तें उठटा ती आनी ती दुखता म्हणून येवन बसता आनी थंय ऑन द स्पॉट इंटरनल ब्लिडींग जावन मरता. चेड्याक तुमकां खबर आसा दुबयचे कशें सिस्टम पळय ते. दीस रात मनीस कामाक, दुबय UK लंडन आनी खंय खंय माती गोबर सगळ्या जाग्यार लोक बिजी. चेडो कामा वयल्यान घरा येता, कॅमेरा चालू करून पळयता जाल्यार कॅमेराच ऑपरेट जायना न्हू. होय. तो केन्ना केन्ना आसता टॅक्निकल ग्लिच आसता न्हू, इंटरनेट केन्ना केन्ना चलना, वायफाय बी. ओके, आनी सारको जुलय ऑगस्टाचो म्हयनो. ओके, आनी खूब व्हडलें तेंचेर आंब्याचें झाड आसा. आनी लास्ट टायम जेन्ना चेड्यान ताका फोन मारलेलो तेन्ना ती सांगताली कोण तरी एक येयला आंबे सगळे पाडपाक. ओके, आनी त्याच खातीर तो चेडो ताका दुसऱ्या दिसा कॉल करी, माय काडले गे आंबे बिंबे कितें काडपाची आसली ती. आनी फोन मारता, फोन रिंग जाता, कॅमेरा ऑन करता, कॅमेरा चलना. नेबराक फोन मारलो, नेबर म्हणटा आमीचें घर इकलें न्हू आनी हांव भायर सरलो, UK वयपाक भायर सरलो. आरे रे म्हणटा तो. मायचो फोन माय उखली ना आनी कॅमेराय चलना. ताका खंय तरी सस्पिशियस दिसता. तो आपणाच्या एका फ्रेंडाक मारता फोन. फ्रेंड थंयसर तेच्या घरा कडल्यान एप्रॉक्स 25 किलोमिटर पयस रावता. होय. ताका फोन मारता, ब्रो अशें अशें जालां, मामीक फोन लागता पूण मामी फोन उखली ना. ओके, काल आपूण फूल दीस तिका फोन मारलो, फोन उखलूंक ना तेणी. ओके, पळय कितें एमर्जन्सी बीन आहा जाल्यार घरा, वायफाय बीन कांय चलना, कॅमेरा बीन कांय चलना. तेजो फ्रेंड दुसऱ्या दिसा घरा वयता, दार भितरल्यान लॉक आसा. दारार मारता आंटी करून ती भायरूच येना. आनी घरांतल्यान आवाज येता, ताका भायर रावला न्हू, ताका आवाज येता, रडटा पळय तो न्हू. होय. सेम जो आवाज ते मायक येतालो पळय कबडींतल्यान तसो सेम आवाज ते भायर तेजो फ्रेंड आसा पळय त्या फ्रेंडाक येता. रडटा पळय तो, हू 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 करून रडटा पळय ते. एविल क्राय म्हणटा पळय तशें. तो म्हणटा कितें, कोण रडटा, मागीर कित्याक रडटा तूं, कितें जालें. आनी आपणाच्या फ्रेंडाक फोन मारता, भायर फोन मारता, असो असो तुज्या घरांतल्यान आवाज येता पूण माय भायर येयना. तो म्हणटा तोड, म्हणटा दारार खोड मार, दार फोड आनी भितर वच म्हणटा. एकदाचें मायक पळय आपणाचें कितें आहा कितें ना पळय तें. ओके, तूं खूब खोटी मारता, दार तुटाना. मागीर सायडीक कोण घाटी वयतात, वाड्या वयल्यान कामाक सुटोन जे घाटी वयतात पळय त्या घाटयांक घेता आनी नेट्टान थंय मारून तें दार ओपन करता जाल्यार माय कदेलीर बसल्या आनी तकली अशी आसा. ते वयतान बेगीन ताका असो करता, माय 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 करून शी इज नो मोर, डॅड. बट ताका तेज्या फ्रेंडांक घरान आवाज येता, खंयसून येता तोच कळना, रडटा पळय तो. कोण करता, सगळे घाटी मामा कोण है सगळे आहा पळय ते कोण करून बोवा मारता. खंयसरूच आख्ख्या घराक आवाज येता, रडटा पळय तो पूण खंयसून येता तो कांयच कळना. फ्रेंडांक फोन मारता, अशें जालें तुजी मामी शी पास्ड अवे. चेडो शॉक जाता. चेडो म्हणटा अशें कितें जालें, काल आपूण मामी वांगडा उलयला आनी आयज सडनली अशें कितें जालें. सगळ्याक पळयता चेडो, तेजो फ्रेंड सगळ्याक पळयता जाल्यार सगळें ओके आसा, घर ओके आसा, सगळें कांय हें ना, तोड फोड जावंक ना, चोरी जावंक ना, कांय ना.
मामींक कोणी मारूंक ना, ब्लिडींग ना, काय ना काय ना काय ना. तो फ्रेंड सांगता म्हाका दिसता मामींक तुज्या हार्ट अटॅक येयला कसो, हार्ट अटॅकूच येयला कसो. बट हांगासर वायफायच्यो वायरी बीन हे जाल्या, सुटल्या. ओके, विदाउट वेस्टिंग टायम त्या मायचो पूत जो भायर आसता तो आपणाच्या बायलेक घेता आनी फ्लायट घेता आनी एमर्जन्सी लँड करता गोंयांत. घरा कडेन येता, हितेर करता आपणाच्या मायचो, पोस्टमॉर्टम करता. पोस्टमॉर्टमान अशें कळोन येता की ती इंटरनल ब्लिडींग जावन गेल्या. ओके, आनी वायफायचें जे कनेक्शन आसा तें डिस्कनेक्ट जाल्लें, बट कॅमेरा चालू आसले. पण आतां तुमकां खबर आसा न्हू, वायफाय तर कनेक्शन हेका ना कॅमेराक, जाल्यार तुमी खंयसरसून तो पळोवंक शकना. जेन्ना कॅमेरा चॅक करता तेन्ना ताका कळटा की तेजी मामी कबडीक तकली आदाळटा आनी ती येवन बसता आनी इंटरनल ब्लिडींग जावन मरता. आनी ते थंयच सोंपता. 10 दीस जाता, 20 दीस जाता. तेजो चेडो म्हणटा कितें करूं. तितल्यान तेजो फ्रेंड येता, जो भायर गेल्लो पळय, तेजो दुसरो भाव येता, जे नेबर जे घर इकलेले पळय तो म्हणटा ब्रो, म्हणटा आमी भायर आसता, आमी त्या खातीर आमचें घर इकलें आनी बिल्डराक दिलें. तुमी हें घर येदें व्हडलें घर, 3-3.5 स्क्वेअर मिटराचें घर, येदें व्हडले प्रॉपर्टीन कितें म्हणून करतले. तुका आसना 4-4 वर्सान एकदां येता. बाय चान्स तुका दवरूंक जाय, तूं दवर, नाल्यार इकूंक जाय जाल्यार आमच्याच बिल्डरा कडेन हांव तुका कॉन्टॅक्ट करून दिता न्हू. हय. आनी तशेंच करून तो ताका बिल्डरा कडेन कॉन्टॅक्ट करून दिता आनी अनफॉर्च्युनेटली तो घर विकता. आतां ट्विस्ट कितें आसा पळय तुमकां सांगता, हेज्या उपरांत इतली लायफ मॅस जावपाची आसली ही कोणीच चिंतूंक नासली. तुमकां सगळ्यांक संवय आहा न्हू, आमच्या त्या फ्रेंडागेर पोर्चुगीज घर ते रेन्युवेट करता, तेंचे ओल्ड फर्निचर आहा जाल्यार हाडया. म्हाजो फ्रेंड घर विकता, तेजें फर्निचर आमकां तो दिता जाल्यार पळोवया, जावं इकतें तरी घेवया, सारकें न्हू. हय, खूब जाणांक शॉक आसता. खूब जाणांक शॉक आसता. गाईज केन्ना कोणाची पेंटींग, कोणाचें कबड, कोणाचें हें घेवन येवं नाका. नेवें हाड, 10,000 एक्स्ट्रा गेल्या करता, पूण नेवें हाडा, सारकें न्हू. सारकें. सेकेंड हँड हाडूं नाका. डॅट टू पोर्चुगीज घरांतल्यार बिलकूल नाका. हांव म्हणिना सगळ्यात घर हें अशें आसता, पण एक आसता. ओके, सो तेंच्या वांगडा एक असो इन्सिडेंट जावपाचो आसलो, तो तेंच्यांनी सोपणान केन्ना चिंतूंक नासलें. जो भुरगो आसलो, जे घर ते मायचें इकता, तेणी मातशें फुडें तेवटेन एक नेबर ताका वाटेर वयता आसतना दिसलो. बाबा म्हणलेलो, कसो आसा. अंकल, हाव यू. अंकल हांगा यो, आमचें घर आमी विकलें, वी सोल्ड, आनी आमच्या घरान घे म्हणून सामान आसा, तुका जाय जाल्यार व्हर. फ्रीज आसा, व्हर तुका जाय जाल्यार. बॅड आसा व्हडली, बॅड व्हर. टेबल आसा, चॅर आसा. ओके, सोफा हांवें कोणाक विकलो, सोल्ड. ही आहा कबड आसा, ही मायन हाडलेली, मायक कोणी दिल्लेली, ही कबडूय व्हर, सगळें व्हर. आनी हेज्या उपरांत कितें जावपाचें आसलें, दॅट इज टोटली हॉरेबल सारकें. आवयस, खरें तुमकां सांगता पळय, गूजबम्स येयले सोमते हातीन. त्या अंकलाचे, जो वाटेर ताका मेळ्ळलो, त्या भुरग्यान आपयल्लो, त्या अंकलाचें नांव जावन आसा सिल्वेस्टर. सिल्वेस्टर अंकल, हे तूं कबड बिबड सगळें आहा तें व्हर. सिल्वेस्टर अंकलान टायम वेस्ट करिनासतना सोमती रिक्षा हाडली आनी सगळें सामान घातलें आनी सगळ्यान लास्ट कबड उखलून घातली, कित्याक कबड खूब हेवी आसली. कबड घातली आनी रिक्षेन घातली आनी रिक्षा घेवन फुडें गेलो. सांजची 5:30-6 जाल्लेली आनी रिक्षा चलयता. रिक्षेच्या सायडीक बसला सिल्वेस्टर अंकल सायडीक बसला. ड्रायव्हर गाडी चलयता, फाटल्यान कबड आसा. आनी तांकां गाडये फुडल्यान व्हडलो कासो दिसलो. केदो तुमकां सांगू हांव, तुमी पयलो आसतलो कासो, येदो पयलो आसतलो, पूण येदो पयलो आसतलो. तांकां येदो व्हडलो दिसलो पळय, येदो. दोगांयकूय दिसलो, ड्रायव्हराकूय दिसलो, सिल्वेस्टर अंकलाकूय दिसलो. ते सिल्वेस्टर अंकल भायर देंवलो.
भायर देंवलो, ड्रायव्हरूय भायर देंवलो आनी फुडें वचून पळयता जाल्यार तो कासो गायब जालो. ते दोगूय चिंतीत पडले. आमी दार उगडून हांगा येता म्हटल्यार गायब कसो जावं शकता आनी येदो व्हडलो कासो इतले फास्ट चलोंक कसो शकता. होय. ते शॉक जाले. तेंकां कितें चिंतूंक कितें ना. 6:30 जाल्या सांजची. पॅरानॉर्मल एक्टिविटी खंय दिसाना, कितें भूत जालें काय दिसाना, पूण कितें तरी आजनेर जाली आनी ते गाडयेन उलोवंक लागले, आमकां ही आजनेर जाली रे म्हणून. आमकां आजनेर जाली. कबड दोगूय मेहनत करून ती कबड देंवयता आनी भायर भायर दवरता गार्डनान त्या दादल्याच्या. कित्याक गार्डनांतल्यान तेंकां वयर वयपाक कमीत ते कमी एक 16 स्टेप्सां आहा अशी. पोर्चुगेज घर, तेजेय पोर्चुगेजूच घर, सिल्वेस्टर अंकलाचें. आनी ते दोग जाणां कडेन वयर चडोवंक जावचें ना म्हणून तेणी कितें केलें, आतां टायम जालो न्हू रे, फाल्यां आमी येता, 4 जाणांक हांव घेवन येता, मागीर आमी वयर व्हरया. तेका कितें 200 रुपया दी. सिल्वेस्टर अंकलान म्हटलें ओके, फाल्यां यो तूं, दनपारां बीन यो. रिक्षा स्टार्ट मारली आनी तो ड्रायव्हर गेलो. हांगांतल्यान सिल्वेस्टराच्या घरांतल्यान अरावंड 200 मिटरार पावता म्हटल्यार तेजेर मारलो ट्रक आनी तो ऑन द स्पॉट मेलो न्हू. होय. ऑन द स्पॉट मेलो, चटणी काबार. आनी हे एक्सिडंट तुमी खंय तरी न्यूजार पयला आसतलें, न्यूजार येयल्लो हो एक्सिडंट. हांव तुमकां नांव एक्झॅक्ट प्लेस बीन सांगिना, म्हाका त्या भुरग्यान सांगलां एक्झॅक्ट प्लेस बीन जावं नाका म्हणून. ओके, नाल्यार फाल्यां जे जाग्यार ते बिल्डरान घर घेतला तेका फाल्यां प्रॉब्लम म्हणून, कळ्ळें न्हू तुमकां. ते लोक मागीर तुमकां खबर आसा न्हू कितें कितें उलयतात, नाका जाल्लें हें हॉन्टेड हें नाका आमकां घेवपाक. लोकांची मेंटेलिटी बॅड मेंटेलिटी जाय. तो ड्रायव्हर गाडी रिक्षा स्टार्ट मारता आनी घरा वयपाक प्रोसीड करता जाल्यार फुडें विदीन 200 मिटराचेर तेजेर ट्रक हाडून मारता आनी ही इज डॅड ऑन द स्पॉट. 200 मिटरार तो ऑन द स्पॉट डॅड. आनी ह्या टायम सिल्वेस्टर अंकलाच्या घरान पॅरानॉर्मल एक्टिविटीज चालू जाता. कबड भायर आसा, भितन तेका ड्रायव्हर दिसोंक लागता. घरान बेडरुमान चलोन वयता तो धांवन धांवन, आरे खंय रे तूं घरा गेल्लेली मरे, खंय रे. रातचो 8:30 सुमार. ओके, मदींच तो ड्रायव्हर चलोन वयता तो दिसता. अरे अरे म्हणटा तो, तूं हांगा कितें करताय रे सिल्वेस्टर अंकल. आनी तेका फोन मारता, ड्रायव्हराक फोन मारता जाल्यार ड्रायव्हराचो फोन रिंग जाता. हो फोन उखलिना कित्याक इज डॅड न्हू ऑन द स्पॉट. आनी तेका खबरूच ना बाबडे तो एक्सपायर जालो म्हणून. 200 मिटराकूच एक्सिडंट जाला. एक्सिडंट जाला कोणाचो म्हूण तो जाणा, आयकला एक्सिडंट जाला, लोक उलयता न्हू एक्सिडंट जाला, कोणाचो तो खबर ना. ड्रायव्हर दिसोंक लागता. म्हणटा आपूण कितें आयज कॉप चड मारलें. आनी सिल्वेस्टर अंकलाक एक वायट संवय आसली, काजू सोरो मारपाक न्हू. होय. आपूण कितें आयज सोरो चड मारलो काय अशें चिंतून तो न्हिदोंक वयता. बट गायज, त्या कबडीन सिल्वेस्टर अंकलाची लायफ डिस्ट्रॉय केली. सिल्वेस्टर अंकलाक एक चेडो आसा, चेड्याक एक बायल आसा, बायलेक आनी त्या चेड्याक एक चेडू आसा 10 वर्साचें. आनी ते 10 वर्साचें चेडू स्कुलाक वयता. आनी तुमकां खरें सांगता, सिल्वेस्टर अंकल ते चेडू, तेजो चेडो, तेजी बायल आनी तेजे चेडवाची लायफ डिस्ट्रॉय जाता. एंटायर लायफ हॉरेबल सारकी. सोंपणान कोण चिंतचो ना आनी खंयच्या दुश्मनांक पासून अशी डेथ कोणी दिवंक नाका पळय, इतली हॉरर तेंच्या वांगडा जाता पळय. तेंची आख्खी हॅपी फॅमिली, मिडल क्लास फॅमिली, हॅपी फॅमिली आख्खी तबाह जाता, फूल टोटल गॉन. कितें म्हणटा, एक त्या कबड्डीक लागून. एक कबड्डीक लागून. आतां ही कबड्डीन सिल्वेस्टर अंकलाच्या लायफान तेच्या फॅमिली वांगडा कितें गेलें हें तर तुमकां पळोवंक जाय जाल्यार फाल्यांचो व्लॉग पळोवचो पडटलो. सेकंड पार्ट घालता, व्हडली व्हिडिओ जाता न्हू, तुमचोय टायम वेस्ट जाता. म्हाजे UK भाव भयण आसा ते कितें म्हाजे व्हिडिओ पळोवपाक बेकार ना, सारकें न्हू. सारकें. ते बाबडे कामा धंद्याचे मनीस. हेजो पार्ट तुमकां फाल्यां घालता. इतले डेंजरस आसा, इतलो डेंजरस आसा, तेजी सिल्वेस्टर अंकलाची फूल लायफ डिस्ट्रॉय जाता. सबस्क्रायब करा चॅनलाचेर आनी फाल्यांचो व्लॉग पळोवपाक विसरो नाका.